20-25 वर्सां म्हापशेचेर बापूय पुतान सत्ता गाजयली. म्हापशेचो आमदार मंत्री जालो, उपमुख्यमंत्री जालो, पण म्हापशेकारांच्या पदरांत पडली ती फक्त निराशा. आयज विकासाच्या बाबतीन मागासलेल्या म्हापशा आनी म्हापशेकारांक आम आदमी पार्टीन एक नवें किरण दाखयला राहुल म्हामरे हांच्या रुपान. राहुल बाब, म्हापशेकारांक 20-25 वर्सां कित्याक लागली बदल जाय म्हूण जाणा जावपाक? तुवें तुवें ओपनिंग रिमार्क्स केले पळय, फक्त बापूय पूत ताणेंच सगळें राज्य केलें आनी डेप्युटी CM असले प्रत्येक वर्सा मंत्री आसले, ताणे म्हणून डेव्हलपमेंट कांयच जावना. म्हापशेकारांक विकल्प असो कांयच मेळना इतलीं वर्सां. काँग्रेस सदांच वीक कॅन्डिडेट दवरतालो. फक्त डिसुजाचे फॅमिली राज्य हें चलतालें. आतां म्हापशेकारांक तिसरो पर्याय आसा. तिसरो पर्याय राहुल मामले आसा. आम आदमी पार्टी मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स तें आसा. सो म्हापशेकारांक तिसरे पर्याय चूज करतले आतां इतल्याकूच की कांयच प्रगती जावना. सादें बस स्टँड खूब चर्चा जाली. अस्नोड्या सुद्दां बरो बस स्टँड जाल्या, गांवांनी बस स्टँड जाल्या, गांवांनी सुदारणा जाल्या. पर्रा वचून पळयशी थंय सुदारणा जाल्या. तुजी कलांगूट सायडीक कचरो जाला खरो, डेव्हलपमेंट असो कांयच ना. तो मायकल लोबो हांगा ते जाणून सुद्दां डेव्हलपमेंट म्हणल्यार तांची परिभाशा कितें? डेव्हलपमेंट फक्त बिल्डिंगे बांदप. आमची परिभाशा डेव्हलप म्हणल्यार आम आदमी पार्टीची म्हजी की ह्युमन डेव्हलपमेंट करप, लोकांक बऱ्यो सुविधा दिवप, लोकांचें हित पळोवप, म्हापशेकारांक कितें जाय तें दिवप. कसलेच म्हापशेकार कलेचे खण म्हणटात तशें, पण म्हापश्याक कसलीच कला आपले हें करपाक नर्चर करपाक कांयच सेंटर ना, ट्रेनींग सेंटर ना, कांयच ना. रविंद्र भवन जो आमी म्हापशेकार म्हणटा इतलीं वर्सां मागता तो आजून पर्यंत येवना. सो अशें म्हापश्याक खूब मागासलेलें आसा. आनी बिकॉज देर वॉज नो प्रॉपर ऑल्टरनेटीव फॉर म्हापशेकार्स. BJP सदां येताली, काँग्रेस सदांच वीक कॅन्डिडेट दवरतालो. आतां सुद्दां काँग्रेसचो जो कॅन्डिडेट आसा तो हाजे पयलीं 20 वर्सां BJPनूच आसलो तो. तेन्ना ताणें आवाज कांयच उठोवना. बाबुशाचो रायट हँड म्हणटा तसो आशिल्लो. आतां मायकल लोबो करून टुगेदर फॉर कितें म्हूण करतात ते बार्देस. हांव म्हापशेकारांक विचारूंक सोदतां, जस्ट रिकॉल वेन द लास्ट टायम यू विजिटेड कलंगूट बीच. बागा बीच तुमी लास्ट टायम केन्ना पावले? कानोळी बीच लास्ट टायम केन्ना पावले? म्हाका खात्री आसा हालींच्या दिसांनी, हालींच्या वर्सांनी म्हापशेकार पावूंकच नासतले बिचार, बिकॉज दोज बिचीज हॅव बीन लॉस्ट. मायकल लोबो आनी सुनील कांदोळकर उलयता पळय ते हेंच उलयता डेव्हलपमेंट. तांकां डेव्हलपमेंट फक्त बिल्डिंगो उबी करप दिसता. सुधीर कांदोळकरान तेंच केल्लें आसा. सो म्हापशां म्हज्या दृश्टीन डेव्हलपमेंट म्हणल्यार लोकांची सुविधा दिवप. हांगा आमचें गार्डन आसा पळय, हें गार्डन आसा. मुद्दाम पळया गार्डनांत कशें विड्स वाडल्या, भुरग्यांक सेफ आसा जाल्यार पळया. मुद्दाम तुज्या कॅमेराक सांगता पॅन कर म्हणून. कांय भुरग्यांक कितें फेसिलिटी आसा? सिनियर सिटीजन येतले, सगळें करड वाडिल्लें आसा. हें मेंटेन करपाचें काम कोणाचें? हो बदल म्हापशेकारांक हाडपा जाय. ते करपाक हांव फुडें सरला. आर यू अ बॉर्न पॉलिटिशियन काय बाय चॉयस पॉलिटिशियन? सी आमी पॉलिटिक्स सगळे जाण घरान करता चर्चा. एवरीबडी टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स आनी वॉट वी डू, वी गेट व्हेरी फ्रस्ट्रेटेड, वी गेट व्हेरी अनॉयड. अरे हे पॉलिटिशियन हें करूं ना, हाणें हें करूं ना, हाणें फक्त पयशे खाले. पाड पडूं म्हणटा आमी. दॅट इज वन ऑप्शन वी हॅव गॉट. सेकंड ऑप्शन, स्टेप आउट ऑफ द हावस, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट डुईंग द मेकिंग द चेंज. दॅट्स वॉट आय हॅव डन. हांव इंडिया अगेन्स्ट करप्शनल्यान आम आदमी पार्टीन जुळ्ळो. ताजे उपरांत पार्टी म्हाका जबाबदारी दिल्यो. आतां म्हाका इलेक्शनां जावपाची जबाबदारी दिली. सो लोकांचे जे आसा सॉर्ट ऑफ जी लोकांक राग आसता किंवा एक्सपेक्टेशन आसता लोकांचे ते फुलफील करपाक फुडें सरला. एक विजन प्लॅन आसा. BJP आमी दिले, ट्रस्ट केलो वोट आमचो. इतलीं वर्सां केलीं, ताणें कांय बदल हाडूं ना. तांकां कित्याक दिलें? BJP कित्याक दिलें? की काँग्रेस वॉज हॉरिबल. पण ते करूं शकले ना. फक्त आपलो हित ताणें पळयलें. ते बदल करपाक आमी फुडें सरले. खुबश्यो लोकल पार्टीजूय आशिल्ल्यो, त्या भायर गोंयान ऑलरेडी काँग्रेस BJP आशिल्ली, तरीकय तुमी एक नवी पार्टीची रुजवण गोंयान केली. हाज्या फाटलो तुमचो मुद्दो कितें आसा? हाजो फाटलो मुद्दो म्हणल्यार लोकांचे जे एक्सपेक्टेशन आसता ते BJP जावं काँग्रेसीन ताणें केन्नाच पुरोवना. तुमकां सादें उदाहरण दिवपाक, कोविडच्या टायमार तुमी पळया, जेन्ना पीक कोवीड आसलो सेकेंड वेव, तेन्ना ओन्ली आम आदमी पार्टीन आमचे सगळे वॉलंटियर्स आसले ते भायर सरिल्ले, लोकांक वखदां दिवप. म्हाका याद आसा मुद्दाम आमचे हॉस्पिटल्स आसा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापशा भायर, आमचे वॉलंटियर्स स्वता हांव थंय वचून लोकांक ते लंच पॅक दिताले, कित्याक सगळीं हॉटेलां बंद आसलीं. काम आशिल्लें जे इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव आसा तांचे कडेन रिसोर्सीस आसता, तांचे फायनान्स आसता, तांचे मॅन पावर आसता, त्या टायमार ते केन्नाच भायर सरूं ना. आम आदमी पार्टी भायर सरले. तशेंच करप्शन जितल्यो केसीस जाल्यो त्यो काडपाक आम आदमी पार्टीन नेट धरलो. मेन म्हाका तुका उल्लेख करपा जाय, जेन्ना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जालो GMCन, शिफ्ट केले पेशंटाक कोविडच्या टायमार, तेन्ना जे पेशंटचे रिलेटीव आसता ICUन एडमीट, तांकां बसपाक भायर बेंच सुद्दां नासली. तेन्ना लोक आपले चादर घालताले, ते हें आसता पळय कार्डबोर्ड ते घालताले, जमनीर बसताले. तांकां जे रिलेटिव्स आसता
तांकां जेवण हाडूंक दिनाशिल्ले ते. सो त्या खातीर हांवें स्वता PIL फायल केली हायकोर्टान. कोर्टान ताची दखल घेतली आनी मागीर विश्वजीत राणे आनी हेल्थ डिपार्टमेंट इन्स्ट्रक्शन्स काडले कोर्टान की तुमी हे सगळे जाग्यार धाडा. सो अशी आमी पावलां मारत गेले. काँग्रेसीन ऑपोजिशनचो आवाज केन्नाच दाखोवना. दाखयलो फक्त आम आदमी पार्टीन. आमी सगळ्यांनी दाखयलो. तेन्ना सरकाराक ताची दखल घेवची पडली. आतां ते जॉब स्कॅन्डल चल्लां म्हणल्यार कितें म्हणजे मॅरिटार आतां म्हापशेकारांक मॅरिटाक कोणूच ना. तो PWDचो मिनिस्टर जो आसा तो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो भरता. हेल्थ मिनिस्टर आपल्या वाळपयचे 70 सांखळेचे प्रमोद सावंत भरता. म्हणजे बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा ते कोणाचे भुरगे. मॅरिटार तुमी जॉब दिवपाक जाय तातूंत डावटूच ना काय. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कित्या खातीर आसा ती. पूट दॅट टू यूज. हांगा तो शिफारस करता, पयशे घेता आनी तांकां जॉब दिता. सो हें बंद करपाक आम आदमी पार्टी एकूच पर्याय आसा. आनी जेन्ना हांव घरोघरी लोकांक मेळटा सगळ्या लोकांक पयलीं सांगता दीस टायम पूट युअर वोट टू वर्क. काम करपाचेर वोट दिया. तुमकां वेस्ट करपाक जाय जाल्यार तुका जोशुआ आसा. करप्शन करपाक जाय जाल्यार सुधीर आसा. सो काँग्रेस करतले कांयच करचे ना. काँग्रेस घेतली वोट काडटली BJP. मायकल लोबो कित्याक आयला. ही इज मेकिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन टू पॉलिटिक्स. प्रत्येकाक आयकलां हांवें शिवोली की प्रत्येकाच्या घरा वचून 3,000 वाडटा. हांगा तशें म्हापश्यां स्टार्ट केलां ताणें. सो इज इन्वेस्टिंग इन टू पॉलिटिक्स. आतां जेन्ना कोण इन्वेस्टमेंट करता बिईंग अ CA कॅन टेल यू ही हॅज टू गेट रिटर्न्स आउट ऑफ इट. सो रिटर्न कसो करतलो तो. ते कितें ग्रूप करता पळय तो काडटलो आनी BJPन वतलो. सो म्हापशेकार जे बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा ते आसा थंयच उरल्यो. लोकांचो प्रोग्रेस जावचो ना. हांचो बिझनस सेट जातलो. आतां मुद्दम तुमी पळया 2007 ते एफिडेवीट फायल करतात. इलेक्शनचे एसेट कितले दिवचे पडटा. आतां जेन्ना फायल करता ते मुद्दम पळया तांचे एसेट सगळे वाडटले. गोंयकार घरा बसल्या तांच्यो नोकऱ्यो ना. बिझनस डावन. पण हांव गॅरंटीड सांगता हे सगळे पॉलिटिशियन जे आसा काँग्रेस जावं BJP तांचे एसेट सगळे वाडले आसतले. कित्याक पयसो तुका ते विकून एक तर आयल्या काँग्रेसींतले सगळे BJPन गेल्या थंयच्यान पयसो आयला. बाकीचे जॉब स्कॅन्डल केल्या खंयचे हेल्थाचे स्कॅन्डल केल्या ते सगळे पयशे गेल्ले आसा. लोकांची ताणें केन्नाच विचार करूं ना. तो बदल हाडपाक आमी फुडें सरले आतां. फुडल्या 5 वर्सांत तुमकां जर म्हापशेकारांनी चान्स दिलो जाल्यार तुमी कितें प्रॉमीस करता म्हापशेकारांक? सो म्हापशेकारांक पयलीं म्हणल्यार तुका सुरवातीक सांगलें पर्याय इतले वर्सां नाशिल्लोच. तो तिसरो पर्याय आसा. पर्याय आसा काँग्रेस आनी BJPक टॅकल करपाक हांव पर्याय आसा. सो म्हजो विजन आसा म्हापशेचेर अरावंड 3 प्रिंसिपल्स. वन इज प्रिजर्व म्हापसा, प्रोग्रेस म्हापसा एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर म्हापसा आनी म्हापशेकार्स. सांगपाक थोडक्यान प्रिजर्व म्हापसा म्हणल्यार म्हापसा इतल्यो हेरिटेज आसा, कल्चर आसा तो आमी केन्ना लक्ष दिवना. हेरिटेज बिल्डिंग्स आसा म्हापशा लायक म्युन्सिपालिटी बिल्डींग आसा, तुजी कमुदाची बिल्डींग आसा, तुजें हें आसा मार्केटान सुद्दां हें आसा पळय शकुंतलाचें स्टॅच्यू. हेरिटेज स्ट्रक्चर्स ह्यो त्यो आयडल रावल्या. मेंटेनन्स ना हांचो. ते एक दीस कोसळटले बिल्डींग फाटीं एक रेड क्रॉसची बिल्डींग तशीच पडल्या. आमकां ती युजाक घालपाक जाय. लायब्ररी स्टार्ट करपाक जाय. तुजें कंप्युटर सेंटर स्टार्ट करता. आमची ओल्ड म्युन्सिपालिटी आसा पळय बरी बिल्डींग प्रायम लोकेशनान. दॅट कॅन बी पूट टू यूज एज अ लायब्ररी. पयलीं ती आशिल्ली आयथॅड लायब्ररी. दुसरो भाग आसा थंय म्हजो विचार आसा ते कंप्युटर सेंटर घालपाचो. खुबशे भुरग्यांक लर्निंग करपाक जाय. दॅट्स अ न्यू ट्रेंड ऑफ एज्युकेशन. थंय तुका क्लासीजूय कंडक्ट करपाक येता. मागीर हांगा आसा ते कमुदाद बिल्डींग आसा म्युन्सिपालिटीच्या बाजूक. दॅट कॅन बी यूज एज अ कावन्सिलींग सेंटर करूं येता. थंय गेट टुगेदर मिटिंग्स अशें करपाक येता. म्हणजे कोणाक जर कविता वाचपाक जाय किंवा शॉर्ट मिटींग अशें करपाक जाय दॅट कॅन बी पूट टू यूज. हो जालो प्रिजर्व म्हापशेचो भाग. प्रोग्रेस म्हापशा करपाक खूब आसा. सिंपल गजाल लायक बस स्टँड तो बांदला पळय बस स्टँड क्रेमोटोरियम. आजून तो 15 दीस जाली इनॉग्रेट जाल्यार नॉट पूट टू यूज. सो बस स्टँड आसा. रविंद्र भवन आसा. मुखेलमंत्री सांगता आनी म्हापशेचो MLA सांगता की म्हापशा आपल्याक जागो मेळना रविंद्र भवनाक. हांव ताका दाखयता म्हापशाक खंय जागो आसा तो. सो रविंद्र भवन इज अ प्रायम प्रायोरिटी. दुसरें बायलां खातीर CCTV कॅमेरा तशें लोकां खातीर हॉटस्पॉट्स क्रिएट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे सिंपल गजाली ना म्हापशा. सो तो एक प्लॅन आसा अबावट प्रोग्रेस म्हापशा आमी म्हणटा पळय ते सिनियर सिटीजन आमचे खूब जाण घरात. घरा तुमी पळयत आतां चडशे जाणटे लोक आसता घरात. तांकां रिक्रिएशनाचें कांयच ना. प्रत्येक वाड्यार आमकां रिक्रिएशन सेंटर करपाक जाय. म्हणजे ते आयले चर्चा केली. सद्या कितें करता म्हापशा ते बँकेन मेळटात सगळे कडेन. ACचो कम्फर्ट आसता. सकाळीं पेन्शन व्हरपाक येतात पळय म्हयन्याच्या पयले 5 तारखेक बी अशें बसतात च्या घेतात मागीर चल्ले घरा. इफ अ सेंटर कॅन बी बिल्ट नथींग लायक दॅट. ताणें इतलीं वर्सां स्लॉग केल्या टॅक्स भरला इतलीं वर्सां पण फायदो कांयच मेळूना. आनी मेन म्हणल्यार म्हापशेची बाजारपेठ. सो म्हापसा इज वन ऑफ द हायस्ट टॅक्स पेईंग मार्केट्स इन गोवा. बट दे हॅव गॉट नथींग इन रिटर्न. ते टॅक्स भरता हें करता पण तांकां रिटर्न कांयच मेळूना. सो बेसीक फुटपाथ लेवलिंग करप
डेकोरेटीव लायटींग करप, तुजे फायर हायड्रंट सिस्टम करप, बरे सायनेजीस करप मार्केटान, क्लीन मार्केट दवरप, टॉयलेट्स करप. म्हणजे शॉपर जे येता म्हापशेकारांक सगळे शॉपर येता मडगांवच्यान सुद्दां हांगा येतात खरेदी करपाक, पण तांकां तो प्लेजरेबल एक्सपिरियन्स मेळना. बरें मजा येवपाक जाय, बरें तुका हेशें दिसपाक जाय, इट शूड बी अ एन्जॉयबल एक्सपिरियन्स. तो म्हापशेकारांक मेळना, तो आमी ताका दिवपाक जाय. सो ऑल दीस कॅन बी क्रिएटेड. हांगा फक्त डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें जालें इतलीं वर्सां, फक्त बिल्डिंगो उबी केल्या विदावट एनी प्लॅनिंग, विदावट एनी स्ट्रॅटेजी. त्या बिल्डिंगेक पार्किंग ना. म्हापशा एक टॉयलेट अजून बरें धड फंक्शनल ना अक्रॉस म्हापसा. सो तें आमकां कळपाक जाय. सो मेन म्हणल्यार म्हापशा जी लेडीज पर्टिक्युलरली येता, जी भाजी विकपाक येता सकाळी फुडें सांजची वता, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ईज. कळ्ळें. सो एक फंक्शनल टॉयलेट ना, अश्यो बेसीक गजाली आसा म्हापशा वीच हॅज नॉट बीन इम्प्लिमेंटेड एट ऑल दीस इयर्स. ह्यो चेंज करपाक जाय म्हापशा. तुम्ही आम आदमी पार्टीचे बॅकबोन आसात गोंयान. सो तुमकां म्हापशेकारांक आनी ओवरऑल गोंयकारांक तुमची निमवणी कितें आसा की तुमकां कित्या खातीर आनी कशें क्लियरन्स दिवचें वोट? बॅकबोन आम आदमी पार्टीचो हांव अजिबात ना. बॅकबोन ऑफ आम आदमी पार्टी आर द वॉलंटियर्स. दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी. आनी सदां म्हणटा अ लिडर, हांव त्या विचारात आसा, अ लिडर इज एज गूड एज द टीम. सो टीम स्ट्रॉंग आसा म्हणून तो लिडर स्ट्रॉंग दिसता. सो गोंयच्या लोकांक तशेंच म्हापशेकारांक सांगूंक सोदता, हे येवपी पर्याय आसा तुमच्या फुडें. ह्या फुडें पर्याय आसा काम करपा खातीर. काम करपाक आम आदमीचो प्रत्येक जो कॅन्डिडेट आसा तो फुडें सरला. इतलीं वर्सां पर्याय नासलो. फाटल्या इलेक्शन आमी नवे आशिल्ले. तुमी आमचें काम पळयल्लें आसा. दिल्ली आमचें काम पळयल्लें, दिल्ली सरकारचें जें काम तें पळयल्लें आसा. कोविडच्या टायमार आमीच फुडें सरिल्ले, तेन्ना आमी इलेक्शनचो विचार सुद्दां करूं ना. सो मनान काळजान सोशल सर्वीस आसा, सोशल वर्क करपाची इच्छा आसा. तेन्ना हो पर्याय काँग्रेस तुमी पळयला, काँग्रेस कोणाकूच दुबाव ना. पयशे घेतले बीजेपीन उडी मारतले एन्ड बीजेपी वील बी वर्स दॅन दीस टर्म. तांकां खबर आसा जर बीजेपीक तुमी वोट मारले, लोकांक कितलें करप्शन करा, हेल्थ स्कॅन्डल करा, तुजे जॉब स्कॅन्डल करा, तरी आमकां लोक जर वोट मारता, इट विल बी वर्स स्टेट. हांव मुद्दम एक सादें उदाहरण दिवपाक जाय. जेन्ना बाय इलेक्शन जालें न्ही फाटीं 3-4 म्हयन्या पयलीं, बीजेपी लॉस मिजरेबली. हाज्या पयलीं पेट्रोल वाडत वतालें. जेन्ना इलेक्शन ते लूज केलें, पेट्रोल प्रायसीस हॅव फ्रीज एट समथींग 90 रुपीज ना. गोंया जर इलेक्शन हरलें, पेट्रोल वील कम डावन टू 60 रुपीज. कळ्ळें. सो बीजेपी बाकीचे स्टेट आमी पंजाब तर आम आदमी पार्टी जिखताच. कळ्ळें. यूपी बीजेपी खूब जाण डिजर्ट करून दुसऱ्या हातून पार्टीन चल्ल्या. तेन्ना बीजेपी हाचो ग्राफ देंवत आसा, आम आदमी पार्टीचो ग्राफ वाडत चल्लो आसा. सो पीपल आर एक्सेप्टींग आम आदमी पार्टी. People are accepting this politics of change. People are accepting this governance model where we talk about education, health and public utilities. आमी व्हडल्यो गजाली बिल्डिंगो बांदपाच्यो करना. आमी लोकांक बेसीक सुविधा दिवपाक जाय आनी तो गरज आसा तो. लोकांकडे इतलीं वर्सां पर्याय नाशिल्लो, तो पर्याय घेवन राहुल भामरे फुडें सरला. तांणी लोकांकडे निमयाळीची विनंती केला की तांणी तांकां चान्स दिवचो आनी आमी आशा करता की लोक तांकां चान्स दितले. आयज आमी कालांगूट आनी म्हापशेच्या आम आदमी पार्टीच्या कॅन्डिडेट्सां कडेन उलयली. आनीकूय कांय कॅन्डिडेट्सांक घेवन आमी परत मेळटली. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.